देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा, मोहिमेन पुनर्जीवन जालेल्या तुझा पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमी तुझी भुरगीं, आमकां तुझी भुरगीं करता. तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुझ्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतांदोवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडीसोय पवित्र करूं. अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावो हें आमी मागता. आमच्या सोमया तुझ्या पुतान जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजी सवें आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता राजभोग चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडून काडल्यात. मुणगे ताच्या मरणान आमकां बुडयल्यात. हें तुमी नकळत. म्हणटूच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडाक आमी फोंडांत पडलीं. ताच्या वांगडाक आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें. Izraelaच्या पुतांदोवांनी म्हणचें ताचो मायमो मीत मेळ नासलो. तुम्ही तुमच्यो बातयो पेटोवच्यो. बाप्तिस्माच्यो वासावळ्यान करता. Sobie asu. Luka pormoni Jezu Chrystacie शुभ वर्तमान. सोनवार जातोच पयल्या दिसा भोव सकाळी जेजूच्या निखिपण्याक हाजीर आसल्या त्यो वस्तुऱ्यो आपणा तयार केल्ले परमळ घेवन फोंडाशी आयल्यो आनी फोंडा वेली फातर पेल्यान दुखळटल्यो ताणें देखली. पूण भितर वच जाल्यार सुम्या जेजूची कूड ताका मेळ्ळी ना. आनी हे विशीं मोठ्या गोंडोळाक सांपडलो आसतना ओचितूच लोकलोकीत आंगोस्त्रां न्हेसलोले दोग दादले ताचे कुशीक उबे जाले. ताणें भिवन दोनीक दोळे लायले तेन्ना हाणीं म्हणलें, जीव आसा ताका तुमी मेल्लोल्या मदलें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना, तो पुनर्जीवन जाला. गालिल्यांत आसतना तो तुमचे लागीं कितें उलयल्लो ताचो उगडास करात. मनशाच्या पुताक पातकी मनशाच्या हातांत घालूंक जाय आनी ताका कुर्सार मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जावंक जाय अशें ताणें म्हणलोलें. तेन्ना तांकां ताच्या उतरांचो उगडास आयलो आनी सोमादिशी सोरशिल्लो परत वचून तांणी हे सगळे 11 जाणांक आनी हेरां सोमेस्तांक कळीत केलें. ही खबर दोन दुतांक सांगली त्यो ह्यो: मारिया मागदालेन, जोआना, जाकोबाची आवय मारिया आनी ताची सांगाता आसल्यो तयार बायलो.
तांकां ही उतरां नाका जाल्ली, काणी कशी दिसली आनी तांणी हाचें स्वत मानलें ना. पूण पेद्रू उठून फोंडाशी धांवून गेलो आनी उदीक घालून ओडव घालून ताणें ओली मात कुशीन दवरल्यो देखल्यो. आनी कितें जालें काय म्हूण आपणाचेच भितर अजाप जावन तो परत गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ही भुरगो यातनीक हॉस्पिटलांत बेता. हॉस्पिटलांत जायतो लोक दुखान गोडयता, निराशी जालोलो आसता, जाचे फावटी पातकान पर्यान आसता, सुटका सोदता. थोडे म्हणटात आपल्याक आनी बोगसोडे ना, म्हजें पातो कोडले, पूण विसरता देवाची काकूट ताचेवन ओडली म्हणोन. पातो कोडले न्हय, देवाची काकूट ओडली हे मतीन दवरूंक जाय. आनी तो हॉस्पिटलान बेता आसतना एक माद्री मेवता तेका. माद्री सांगता, फादर मातशें ह्या रुमांत वच. पूण मतीन दवर थोडे सगल्या पाद्रींक धांवून आल्यात, घेयना तो कसोच. पूण हांव मागता तुजे हात जोडून वच. कुमसाराचो साक्रामेंत, कुमन्यांचो साक्रामेंत ताका दी. गेलो म्हणटोच तो पाद्रीक पळोवन बेजार जाता. तो सांगता, पाद्री सांगता, आपूण तुका कुमसाराचो साक्रामेंत घेवन येयला, जेजूक घेवन येयला, जेजूची कृपा घेवन येयला. तो धांवून आयता ताका, वच म्हणटा, आपल्या फुड्यान नाकाच. तो बाबडो बेता आनी ती माद्री थिंगाच सांगली. तो माद्रीक सांगता आपल्याक धांवून आयला. ती माद्र हात जोडून तेका मागता, अनेक फावटी वच. अनेक फावटी धांवून आयतलो म्हणटा आपल्याक. ताचो टेंपर बरो न्हय, उपकार करून वच म्हणटा तो बेता. आनी फावटी तो सांगता, आपूण कुमसार करूंक येवंक ना, कुमन्यांव घेवन येवंक ना, पूण फकत तुजेशी बसून डिवायन मर्सी हांव मागणें करूंक सोदता. आय डोंट केअर म्हणटा, कोता तें कर म्हणटा. आनी तो मागीर म्हणटा, थ्रू द पॅशन ऑफ जीजस हॅव मर्सी ऑन मी एंड द होल वर्ल्ड म्हणत रावता. आनी तो आयकून आयकून ताचें विचारता, देवाची मर्सी काय म्हणटा आपल्याक. कितें जालें काय म्हणटा तो, म्हजें पातो कोडलें म्हणटा. म्हाका मर्सी ना. हांव भुरगो आसतना काम करता आसतना पिवन गेलोलो कामाक. Santa Maria.
तुमकां सगळें आनी सोरपगदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घाल. Mostrare